आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा। गोयच्या शेतकारांकडेन कृषी कार्ड आशिल्ल्यान स्कीम मेळप खंय सोपें। पूण जाता तितले लोक हे स्किमीचे अंडर येवन ताजो बेनिफीट घेवपाची गरज आहा। आमकां खरी बेनिफीट घेवपाक इजी आहा। इजी कित्याक आमचे कडेन कृषी कार्ड आहा। आमी देशान पयली स्टेट जी सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी कृषी कार्डां दिवपी। म्हणटकीर आमचे भितर फटोवपाक चान्स ना आनी सगळें तुमचें कितें जें आहा तें कृषी कार्डान आसा। सो बेनिफीट मेळपाक मातशें इजी आहा। थोड्यो आतां त्रुटी आसतल्यो बँकेच्यो त्यो डिपार्टमेंट सॉल्व करतले। 2 हेक्टरां परस उणें शेतजमीन आशिल्ल्यांकूच ही स्कीम मेळटली इतलेंच सरकारान ती जाहीर करतना म्हणलां खरें। मात स्किमीत अजूनय कांय म्हत्वाच्यो अटी आसात। हेर नोकरी वेवसायांतय आशिल्ल्या इन्कम टॅक्स भरपी शेतकारांक, निवृत्त पेन्शनधारक आनी सेवेत आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक, आजी माजी खासदार आमदार, आजी माजी झेडपी, आजी माजी नगराध्यक्ष, एखादे संस्थेत मोठ्या पदार आशिल्ल्या शेतकारांकूय ही स्कीम लागू जायना। दोतोर, अदवोगाद, इंजिनियर, चार्टर्ड अकाउंटंट आनी वास्तुकार फार्मरांकूय स्कीम मेळना। प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील।